ये पवित्रत्म्या भोर काळजा तुझ्या भावार्थ्यांची जेजू क्रिस्त जातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो भुरग्यानो वडिलांनो ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक म्हणजे पेंतेकॉस्ट इगर्जमातेच्या जल्मा दिसाच्या परबेक आमी तयाराय करन आसां. आमी जावन आसां देवाच्या पवित्र आत्म्याची टेंपलां. आमी जावन आसां देवाची भुरगीं. इस्स आमची सुरवेली शिकोवन जावन आसा की ते एक देव तेग जण देव रचण्याचें काम करता, क्रिस्त सोडोवण्याचें काम करता आनी पवित्र आत्मो आमकां सोमेस्तांक क्रिस्ताची वळख दिता. सॅंक्टिफायींग पवित्र आत्मो आमकां सोमेस्तांक क्रिस्ताची वळख दिता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो एका नितळ झरीत हांव केदाळा मनी मेळें उदक आयलें आसा गाय. खाजुराच्या रुखांत खाद्र्याचीं फळां जावचें आसा गाय. बऱ्या रुखांत बरें फळ येता शिवाय वायट फळ केदींच येना. तशें तर आमी देवाची टेंपलां वयतर ह्या पवित्र आत्म्याची टेंपलां वयतर देवाची भुरगीं वयतर आमचें जिवीत कशें आसाचें. आयसो नियाळ जावन आसा केदींच पवित्र आत्म्याक दुखयनाका म्हणजे डू नॉट मेक द होली स्पिरीट टू ग्रीव. पवित्र आत्म्याक केदींच तूं दुखयनाका. पवित्र आत्म्याक कशें दुखोवचें? तो एक स्पिरीट न्ही गी. हांवें येदोळ सांगलें आमची सुरवेली शिकोवन जावन आसा कितें तेग जण एक देव. तेग जण एक देव. तर आज आमी समजून घेवया पवित्र आत्म्याक आमी कशें दुखयता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा पवित्र आत्मो. तें सोडोवण्याचें काम देवाचें मिसांव देवाची मांडवळ येवजन आज ह्या संवसारांत भरपूर रितीन करचें काम प्रसारचें काम करता आसा पवित्र आत्मो क्रियाळ आत्मो. कदळा आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता. एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत अपुर्बायन बरयलें आसा 4 अध्याय 30 ओळ. तातूंत म्हणटा पवित्र आत्म्याक केदींच तूं दुखयनाये कित्याक तुज्या सोडवण्याच्या म्हणजे तुज्या साल्वासाच्या दिसा तूं पवित्र आत्म्याचो म्हणजे देवाचो म्हणून कळचें कदळा. कदळा तूं पवित्र आत्म्याची तुजी कूड या तुजें जिवीत पवित्र आत्म्याचें टेंपल जाता आनी तो पवित्र आत्मो तुजे वयर मोर घालता आनी म्हणटा हो जावन आसा क्रिस्ताचो, हो जावन आसा देवाचो, हो जावन आसा पवित्र आत्म्याचो आनी त्या मनशाक मात्र सोडवण मेळटा. तर कदळा आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता. कदळा आमी आमच्या जिवितांत वांगटी वायट धरता. कदळा आमचें उलोवणें केदळा सडिलायचें आसा. कदळा आमचें चिंताप कशें खोटें आसा. कदळा आमी कदळा दुस्मानकायेन जियेता. कदळा आमी हेरांक कशें पाड करता. कदळा हेरांक वायट करता. कदळा ताका हांवें म्हळें नितळ जरीत न्हू केदींच मेळें उदक येना. खाजुराच्या रुखांत न्हू केदींच खात्र्याचीं फळां येनात. तर क्रिस्ताचें जाल्लें हांव आनी तूं पवित्र आत्म्याचो टेंपल जाल्लें हांव आनी तूं आमचे थंय असलीं फळां कित्याक येतात? पयलें आमचे सगळ्यांची एक चिंता जावन आसा, उलोवणें जावन आसा. आमी नेब दिवच्यांत भारी फामाद. मनीस नेब दिवच्यांत भारी फामाद. आपणा केल्लें सूख केदींच वळखून ताका तें वळखून ताचे रितीन ते सारकें करून जिवोवनचे स्वभाव आमचे थंय जायते थंय उणें. ताका आमी जस्टिफिकेशन दिता अशें जाल्लें आनी अशें जाल्लें. आमी कदळा पळयतात दुखयता म्हज्या मोगाळ भाव भयणो. पयलें
आमी करच्या वायट चिंतपां जावं दी कामां जावं दी ताका आमी एक्सक्यूज दित आसतना नीव दित आसतना हांव मनशा सायबाचो न्ही सायबा, या हांव मनशा सायबाची न्ही सायबा, हांव हें मनीस जाल्ल्या वरवीं मांसाचो रक्ताचो, हांव ही मांस करतां रक्ता मातसो ताकाच हांव सूख करतां. असलीं उतरां आमच्या तोंडान खदाळा येतात की थदाळा आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता. म्हणजे तुजें जिवीत माकिल्लें जावन आसा, तुजें जिवीत पवित्र केल्लें जावन आसा. असल्या पवित्र जिवितांतून पवित्रायेचे बरेपणाचे पवित्र आत्म्याची फळां येचे सादेपण दयाळाय काकुळत भोगसाणें अशें आनी कदाळ आमी हाचे विरोध करता आनी एक्सक्यूज दिता. हांव मनशा सायबाचो सायबा त्या पासून तशें ना, अशें करून आमी बिलकूल सारकें न्ही, अशें करचें सारकें न्ही. दुसरें आमी कदाळा पवित्र आत्म्या दुखयता. पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां कळची पवित्र पुस्तकाच्या मुखांतर. पवित्र पुस्तक जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें उतर, म्हणजे शब्द मनीस जालो ताचीं उतरां त्या पवित्र पुस्तकांत आसात. आनी खदाळा म्हणसर आमी ह्या पवित्र पुस्तकाक अवमान करता. ती उतरां आमकां जाय जाल्ले बरी आमी काणून आमकां जाय जाल्ले बरी आमी उपयोग करता. म्हज्या फायद्या खातीर जस्टिफिकेशना खातीर हांव ती उतरां उपयोग करना. त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विना, म्हणजे ताचें प्रेरण नासतना म्हाका जाय जाल्ले बरी हांव तो उपयोग करून वापरता. तादळ हांव पवित्र आत्म्याक दुखयता. कित्याक देवाचें उतर आमकां प्रेरण दिवचें जावन आसा पवित्र आत्म्यान. क्रियाळ दोन धारीच्या तालवारी भशेन तें. कित्याक पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र पुस्तकाची उतरां आमकां सारक्या वाटेन व्हरतात, पूण केदाळ आमच्या उपयोगाक आमी यूज करता, केदाळा मात्र आमी दुखयता. आखरेक दुबावी म्हण खंयचे वयर क्रिस्ताचेर, क्रिस्ताच्या अस्तित्वाचेर आमकां दुबाव येता की थदाळा आमकां पवित्र आत्म्याक आमी दुखयता. कित्याक पवित्र आत्मो हर एक फावटी आमकां तें क्रिस्ताचें नांव काडून ताच्या नांवा मरिफात आमकां सोडवून दिवच्याक तो आमकां प्रेरण दिता. आनी असल्या आत्म्याक आमच्या काळजांत आसून आमी क्रिस्ताक दुबावी मनांत चिंताव तर आमी निजायकी क्रिस्ताक त्या पवित्र आत्म्याक आमी दुखयता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या काळजांत आसा तो पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमची उतरां जावन दी भोगसाण्याची, आमची चिंतनां जावन दी क्रिस्ताची. कित्याक क्रिस्ताचें प्रतिरूप हांवें तुवें घेतलां नेसलां, तेंच नेसान सदांच दवरूंक आमी प्रयत्न करया. आमी केदींच पवित्र आत्म्याक दुखोवचें नाका, एक्सक्यूज दिवचें नाका. म्हज्या फायद्याक पवित्र पुस्तकाची उतरां उपयोग करचें नाका. दुबावी मनांत क्रिस्ताक तिरस्कार करचें नाका. बागार भावार्थान जीव तेच पवित्र आत्म्यान बरयल्लीं भुरगीं जावंक, देवाचीं भुरगीं जावंक, पवित्र आत्म्याचीं तेंपलां जावंक आमकां प्रयत्न करया. आमेन.